खण खात्याचे नवे सर्क्युलर आयला। नव्या सर्क्युलरा प्रमाण बांदकामा खातीर वापरतात ते चिरे, रेंव, खडी सारखे मायनर मिनरल कायदेशीर काय ना ते आतां बिल्डरांकूच पळोवचे पडटले। घेतिल्लो माल कायदेशीर आसा म्हूण बिल्डरांक खण खात्याक कळोवचें पडटलें। घेतिल्ल्या पुराय मालाची इन्व्हेंटरी करून खण खात्याक दिवची पडटली। 15 ऑक्टोबरा सावन खण खातें बांदकाम सुवातींचे इन्स्पेक्शन करतले। अचानक ताणी त्याच हाजेर आमकां जे एंड युजर्स आसात, आमी जे एंड युजर जे खडी घेतात, रेंव घेतात, जावं आमी कोणा कडल्यान रोबल घेतात, हे आमी वापरता आसतना आमच्या सायटीर ताणी सांगलां की तुमची सगळी इन्व्हेंटरी आमकां 15 तारीख पर्यंत दियात। मागीर 16 तारखेच्यान आमी इन्स्पेक्शन करतले। जांचे कडेन पास आसा तांचे कडल्यान तुमी घेवपा पडटले। ही सगळी टर्म्स कंडिशन घालून अचानक 10 तारखेक सर्क्युलर काढला आणि इम्प्लिमेंटेशन इमिडिएटली करून विदाउट आवर नॉलेज they have sent this mail to us. आमची इंडस्ट्री जी आसा, हाऊसिंग इंडस्ट्री, ती डायरेक्टली अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री जावं म्युनिसिपालिटी एक्ट जावं टाउन प्लॅनिंग एक्ट हाजे अंडर चलता। हे अचानक जर आता फाल्यां जर मायनिंग डिपार्टमेंट म्हणपाक मायनिंग मिनिस्ट्री की तुमी बी आमच्या अंडर येतात, फाल्यां इंडस्ट्री म्हणटली की तुमी सिमेंट कोणा कडेन घेतात, हे कोणा कडेन घेतात, टायल कोणा कडेन घेतात, जावं आनी कितें इक्विपमेंट कोणा कडेन, ते इंडस्ट्री अंडर येता, आमी येवन इन्स्पेक्शन करतले म्हणून हे म्हाका खंय तरी एक खटकलेले भशेन दिसता की ज्या बांदकाम व्यावसायिक म्हणटात खण खात्यान स्वता तपासणी करून मान्यताय दिल्ल्या व्यावसायिकांचे लिस्ट दिवचे। आमी तो माल कायदेशीर म्हूण तांच्या कडल्यान घेता, मात आपली जबाबदारी दुसऱ्याचेर धुकलप सारकें न्ही अशें तांचें म्हणणें। मुख्यमंत्र्यान हो आदेश फाटीं घेवचो म्हूण रेरान पत्र बरयलां। तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव गव्हर्नमेंटाक अपील करूं सोदता, आमी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराक लेटर बरयलां, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो मायनिंग मिनिस्टर, आनी आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्स हांकांय मेळटले आतां फुडले सोमार मंगळाराक, आनी तांकां अपील करतले की हे सर्क्युलर जे आसा ते इमिडिएट इफेक्टान विड्रॉ करचे तांणी। तांचे कडेन अपील इतलेंच आसा की आमकां ऑथेंटीक कोण रजिस्टर्ड तांचे कडेन आसा, कोणा कडल्यान आमी कडी घेवपाची, कोणा कडल्यान रेंव घेवपाची, जावं रेंव लँड एक्सपेक्शन तांणी ऑक्शन केल्लें आसा काय ना, कारण हो तुटवडो जर जालो जाता शेवटी वी आर आन्सरेबल टू इवन रेरा। टुडे वी हॅव रजिस्टर्ड अवर प्रोजेक्ट टू रेरा, टायम फ्रेम दिल्लो आसा, आनी आतां गव्हर्नमेंटान जर अशी जर एक कायदे इम्प्लिमेंट करपाक हॅपाजर्डली करपाक लागले जाल्यार इंडस्ट्री बंद पडटली। दुसरे वाटेन महाराष्ट्रांतल्यान बेकायदेशीर रेंव आनी चिरे घेवन येवपी ट्रक बिंदास्त गोंयांत येतात, मात गोंयच्या कायदेशीर लायसन धारकांचो रेवेचो धंदो बंद आसा। फायदो मात शेजारच्या राज्यांतल्या बेकायदेशीर वेवसायिकांक मेळटा म्हूण गोंयचे वेवसायीक बेजारल्यात। तांणी शुक्राराक गोंयांत येवपी महाराष्ट्रांतले ट्रक आडायले। महाराष्ट्राची रेती गोंयांत सप्लाय जाता, आमी उपाशी आहात, ते आमच्या गोंयांत येवन पोट भरता जाल्यार आमचो सरकार तेंचेर एक्शन घेयना। आमचे गोंयचे ट्रक आडायता, फायन दिता, पूण तांकां कोण फायनूय दिना। हाचेर एक्शन घेवची आनी गव्हर्नमेंटान आमकां बरो न्याय दिवचो। खरोखरच हा सरकार हो जो विषय आसा, जो टोटल जो विषय आसा, म्हाज्या हिसपान गरज नासतना कॉम्प्लिकेटेड करून दवरलेलो आसा। आनी आयज पेडणे तालुक्यात बघशात जाल्यार किरण पाणी सोडून सगळे कडेन रेती वेवसाय बिंदास चालू आसा। आता असं दिसता की किरण पाणी भाग ह्यो पाकिस्तानाचो काय म्हाका कळना, ह्यो गोंयचोच भाग ह्यो, पण ह्यो असो वागता की हेका कायदो वेगळो, ह्या भागाक कायदो वेगळो आनी बाकीच्या गोंयच्या भागाक कायदो वेगळो, अशी म्हाका परिस्थिती दिसता। आनी सगळ्यांक लायसनां दिली तरी कित्याक वेवसाय बंद? सो सरकारा कडेन मी हेंच्या वतीन मागताय सरकारा कडेन की मातसो तुम्ही सहानुभूती दाखयात, मना पासून हेंचो विचार करात। एके वाटेन रेवेची केस चल्ल्या, सरकाराची बाजू थंय लंगडी, थंय कोर्ट खण खात्याचेर बडी मारता। दुसरे वाटेन गोंया भायले वेवसायीक बिंदास्त बेकायदेशीर माल गोंयांत हाडटात, तेवूय बी 1 रुपयाची रॉयल्टी भरिनासतना। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।